गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा। मडगांव भिरांकूळ अपघात जालो। बशीचो धपको लागून शिला बोटकर पिराय 48 आग ताक मरण आयले। पुलिसांनी घडणुकथळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला। बशीच्या ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पुलिसांनी अटक केले। फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी मडगांव स्टेट बँके कडेन रस्तो क्रॉस करतना एक बायलेक आगताक मरण आयलें। ती बायल रस्तो क्रॉस करतना बसी पोंदा पडली आनीक ह्या बायलेचें नांव आसा शीला बोतेकर। ही सद्याक रावता दिगरपाली हांगा। आनीक ती जेन्ना गार्डन पेट्रोल पंपा कडल्यान रस्तो क्रॉस करून गार्डना कडेन वताली तेन्ना जी बस येवपी आशिल्ली त्या बसीक पोंदा पडून तिका आगताक मरण आयलें। ह्या प्रकरणा खातीर मडगांव पुलिसांनी 2 जाणांक सद्याक बस ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हांकां ताब्यांत घेतिल्ले आसात आनी हाजी तपास मडगांव पुलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।